नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव समिता कुंकळकार. 10 AM बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. मुनकारांक घर नावार करून दिल्या उपरांतूच भाटकारांक विकपाक मेळटली जमीन. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताची माहिती. इजिदोराच्या JFP प्रवेशा उपरांत युतीच्या कोफुसांव चर्चा केल्या उपरांतूच युतीचेर घेतले निर्णय, सांगता अमित पाटकार. जाल्यार फुटीर उपकारचे नात म्हणटात युरी. भाजपा आड बरे रणनितीची गरज, विजयान मांडली भूमिका. हल्ल्या उपरांत आपणे नांवां घेतिल्ल्या राजकीय फुडाऱ्यांच्या चवकशेचें कितें जालें? काय मजात जात प्रमाणपत्राची परतून तपासणी जाता? समाज वावुरपी रामा काणकोणकाराचो प्रस्न. बोडको धेनू आगरवाडा वाठारांत रस्त्याचेर पातळ्या कोयराच्यो राशी. पर्यटकांक कोयरांतल्यान करचो पडटा प्रवास. थळाव्या पंचायतीन घेवची बेगोबेग दखल, मागतात थळावे. बेतला येवपी प्रस्तावित बंदराक काँग्रेस गोवा फॉरवर्डान केलो विरोध. सरकार फाटल्या दारांतल्यान हाडपाक सोदता प्रकल्प, विजयाचो दावो. कुचेले वडेश्वर देवळा लागसार कोयर उडयल्ल्यांक थळावे फ्युरियोस. चिकनाच्या वेस्टाक लागून पडल्यात घाणी. यो वच करप्यांक जाता त्रास. दुयेंसां पातळपाची भिरांत. थळाव्या लोकांनी उक्तायला हुस्को. आता पळयात खबरो विस्तारांत. फाटल्या कांय वर्सांत गोंयांत जमनीक बरो दर आयिल्ल्यान भाटकार मुणकारांच्या घरा सयत जमनी विकपाक लागल्यात. ह्यान फुडें कायद्या प्रमाण मुणकारांक ताचे घर नावार करून दिल्या उपरांतूच भाटकारांक उरिल्ली जमीन विकपाक मेळटली, अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें. शेनवारा म्हजे घर येवजणे संदर्भात पंचायत आनी नगरपालिका वांगडा व्हर्च्युअल पद्दतीन संवाद साधले उपरांत मुख्यमंत्री उलयलो. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी शेनवारा गोंयांतल्यो पंचायती आनी नगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यां वांगडा म्हजे घर येवजणे संदर्भात व्हर्च्युअल पद्दतीन संवाद साधलो. पयलीं गृहनिर्माण मंडळान गरीब कुटुंबां खातीर घरां बांदून दिल्लीं, मात संबंदीत घरधन्यांक कायदेशीर अधिकार मेळोंक नाशिल्ले. आता सरकार त्या घरांक कायदेशीर हक्क दितले. म्हजे घर येवजणे अंतर्गत हो निर्णय घेतिल्ल्याचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले. तशेंच फाटल्या कांय वर्सांत गोंयांत जमनीक बरे दर आयिल्ल्यान भाटकार मुणकारांच्या घरासयत आपल्यो जमनी विकपाक लागल्यात. ह्यान फुडें कायद्या प्रमाण मुणकारांक ताचें घर नावार करून दिले बगर भाटकारांक जमीन विकपाक मेळची ना. मुणकारांक घराची जमीन नावार करून दिले उपरांत भाटकारांक उरिल्ली जमीन विकपाक मेळटली म्हूण मुख्यमंत्र्यान सांगलें. जेका मुणकाराचे घर आमी सातत्यात म्हणटा की व्हडली जागा आसा एखाद्या भाटकाराची आनी मुणकार भितर रावता आनी मुणकार रावता पळय न्ही तेणी अजून मुणकारियल केसीक एप्लाय करूंक ना, बट ताजें मुणकाराचें घर म्हणजे आमच्या मुणकारियल एक्टाच्या प्रमाणे ताका तें एलिजिबल आसा. जाल्यार अनलेस एंड अंटील भाटकार मुणकाराक सेटल करिना तो पर्यंत भाटकाराक ती जागा विकूंक मेळची ना. म्हणून मुणकाराची सेटलमेंट पयली करची पडटली. अकॉर्डिंग टू द मुणकारियल एक्ट ताका जी जागा जितकी मेळटा ती जागा ताज्या ऑफिशियली ताज्या नावार करून दिवची पडटली. देन तेज्या उपरांतूच तो ती जागा विकूंक शकता. दीस इज अ बीग डिसिजन. आयच्या गोंय सरकारच्या आमी जो निर्णय घेतला हो सगळ्यात व्हडलो निर्णय आसा. कारण म्हाका खबर आसा, कारण खूब मोठ्या प्रमाणात गोंयच्या जमनीक व्हॅल्यू येयल्ल्या कारणान बरेचशे भाटकार आपल्या मुणकाराच्या घरा सहीत ह्यो जागा ह्यो लोकांक विकपाक लागलेलो आसा. आनी ऑटोमॅटिकली एक दीस मुणकाराक कळटा की आतां म्हाजो भाटकारूच नवो जालो म्हणून. आतां भाटकार केन्नाच नवो जावचो ना. ओरिजिनल भाटकाराकूच म्हणजे ती जागा जी आहा ही आपल्या मुणकाराक सेटल करून दिवची पडटली. एनी हाव तुमी कशेंय सेटल करा. तुमची जागा जर 10,000 स्क्वेअर मिटर आसात आनी ताका जर ती अकॉर्डिंग टू हीज एक्ट ताका 300 स्क्वेअर मिटर येता जाल्यार तेणी ताका पयलीं म्हणजे फ्रॉम अवर मामलेदार किंवा मुणकारियल एक्टा प्रमाणे ताका रायटिंगान तो ताका लँड पार्सल्स तिको दिवचो पडटलो त्या घराच्या सहीत आनी ताका सेटल केलो म्हणून सांगचो पडटलो. ताज्या उपरांतूच उरलेली लँड जी आसा ही भाटकाराक विकपाक मेळटली. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. कांय गजाली आसात त्यो उलोवन मार्गाक लायले उपरांतूच युतीचेर निर्णय घेतले म्हूण काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार सांगता. दुसरे वटेन फुटीर आमदार उपकारचे ना म्हूण विरोधी पक्ष फुडारी युरीन उलोवन दाखयला. जाल्यार हो नाका तो नाका म्हणून जावचें ना. भाजपा सारकिल्या पक्षाक हारयतलो जाल्यार बरी रणनिती तयार करूनच फुडें वचचें पडटलें म्हणून गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाय सांगता.
जिल्लो पंचायत आणि मुखावेली विधानसभा वेंचणूक दोळ्या सामकार दवरून काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड आणि रेव्होल्युशनरी गोवन्स या तीनय पक्षांनी एकठांय येवपाचे चितले खरे, पूण युती जावचे पयलींच तांचे मदीं तू मे जावपाक लागिल्ल्याचे स्पष्ट दिसता. भाजपाक घरा धाडप हो तीनूय पक्षांचो उद्देश आसा, पूण विजयान फुटीर आमदार इजिदोर फेर्नांडीसाक पक्षात प्रवेश दिल्ल्यान आरजीपी चाळावला. युती धर्म पाळटले जाल्यार फुटीरांक कोणेच पक्षात घेवपाक जायना म्हूण आरजीपीन आपली भूमिका स्पश्ट केल्या. ताचेर विरोधी पक्ष फुडारी युरीन प्रतिक्रिया दिताना फुटीरांक ग्रँड ऑपोजिशन अलायन्सात फुटीरांक स्थान ना म्हूण स्पश्टूच सांगले. अशें आसले तरी कांय गजाली उलोवन त्या मार्गाक लायल्या उपरांतूच युतीच्या निर्णयाचेर फुडें वतले म्हूण काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर सांगता. हाचेर गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायानूय आपली भूमिका स्पश्ट केल्या. विजय म्हणटा, आमकांय फुटीर आमदार नाका आणि हे विशीं आमी हेरांकडे सहमत आसात खंय. हेजे मुखार आतां Allianceचे पळोवया. We are supposed to meet our alliance partners today. We discuss. There are some issues which we have to discuss. घडामोडी झाल्या. Take a clarity on that and then we'll move ahead. कितें डिफेक्टराक घेतला म्हणून मातशें तुमचे भितर मातशें क्लॅश. No, so that we will discuss to our partners and we'll let you know. एक नवी सुरवात जी आमी करपाक सोदतात गोंयांत, सगळे गोंयकार ही नवी सुरवात हेतून ह्या बीजेपी विरुद्ध जे पड इश्यू आहा, जे पड गोंयांत चल्ला, युनायटेडली आमी जेन्ना मुखार वयतले जाल्यार म्हाका दिसता देर आर सर्टन इश्यूज दॅट वी नीड टू बी व्हेरी व्हेरी क्लियर. आतां मोदें एक दीस इश्यू हॅज क्रॉप्ड अप अबाउट डिफेक्टर्स. I am very clear that I am against this defection. Whatever changes need to be made, we need to make changes within ourselves, but we cannot compromise on priority. जे पड defector घेवपाचे पळय, it is very easy. You will get this seat, that seat. But the Congress party is of the opinion that we will not tolerate defectors because there is also we are fighting against the defectors in the court. So what are we showing? What is the message that we are showing? It's something very, very clear. I am very clear that this type of approach, we need to sit, weed out whatever is these elements. रियल इस्टेटान इन्वॉल्ड आहा पण एक बहुजन समाजाचो मनीस मातसो वयर सरता तो खंयचे धंद्यान आहा, कितें धंद्यान आहा म्हणजे हे सारखे बायोडेटा करून पळय. राजकारणान यू नीड टू बी प्रॅग्मॅटिझम म्हणटे आसपाक जाय. आनी बीजेपी असल्या पक्षाक जर हारयतलो जाल्यार स्ट्रॅटेजी सारकी करूंक जाय, बरे भशेन करूंक जाय आनी लोकांक सगळ्यांक बरोबर घेवन वचूंक जाय. हो नाका तो नाका तो नाका म्हणलो म्हणून इलेक्शन जिखना. इलेक्शन जिखपाची स्ट्रॅटेजी आसूं जाय. आमची स्ट्रॅटेजी आमचे कडेन आहा. आमी कोणाक पक्षान घेवप कोणाक पक्षान घेवप ना. लोकांची सजेशनां आमी सर्टनली रिस्पेक्ट करतात, पूण दॅट इज अवर डिसिजन. आतां हे अलायन्सान कोणाक जाय कोणाक नाका कितें तें म्हाका खबर ना. हांवें अटेम्प्ट केलो सगळ्यांक बरोबर हाडपाक. म्हाका आज मेरेन इच्छा आहा की अलायन्सान रावचें. म्हाका 50 सीट कॉन्टेस्ट करपाची इच्छा ना आनी म्हजे कडेन ती तांक ना. आनी हांव जे कॅन्डिडेट घालता ते खरे बरे कॅन्डिडेट आनी जिखूंक शकता जाल्यार तांकां फुडें व्हरून ते हांगाचे ते सायडीन पावप हें आमी काम करतात. डिफेक्शन इज वी आर अगेन्स्ट डिफेक्शन. वी आर नॉट गिवींग अ प्लॅटफॉर्म टू डिफेक्टर्स अँड वी रिस्पेक्ट द व्यू ऑफ एवरी पार्टी. कोण कितें म्हणटा तें सगळें बरें आहा. डिफेक्टरांक पार्टीन घेवप म्हळ्यार डिफेक्टरांक तिकीट दिली म्हणून आयलो. जिल्लो पंचायती खातीर ज्या जाग्यांचेर कोफुसांव ना थंय आमचे उमेदवार प्रचाराक लागल्यात, पूण हेर बाकीचे कडेन युतीच्या भुमिके उपरांत कामाक लागतले म्हूण अमित पाटकरान सांगले. जिल्हा परिषदाचे आमचे जे ऍप्लिकेशन कॅन्डिडेट जे आसा there's a process which has come through the block to the district. PCC meeting those final put ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. फाटल्या 2 महिन्या पयलीं जात प्रमाणपत्राची पडताळणी जाल्ली तरी लेगीत हांव परत एक फावट जात प्रमाणपत्राची पडताळणी करपाक तयार आसा. हांवें प्रत्येक पावलार प्रत्येक प्रस्नाक आनी कागदपत्राक सहकार्य केलां. मात हल्ल्या उपरांत आपणे ज्या 2 राजकीय फुडाऱ्यांची नांवां घेतिल्लीं तांची खोलायन चवकशी जाल्या वा ना हाचेर स्पश्टीकरण दिवचें अशी मागणी समाज वावुरपी रामा काणकोणकारान केल्या. रामा काणकोणकाराचेर जाल्ल्या खोनशी हल्लो प्रकरणात दुबावी जेनिटो कार्दोजोच्या जामिनावेलो युक्तिवाद आतां 26 नोव्हेंबराक जातली.
हे विशींचो म्हत्वाचो फॉरेन्सीक अहवाल आनी रामा काणकोणकाराच्या जात प्रमाणपत्राच्या रिव्हेरिफिकेशनाची मागणी पुलिशेन केल्या. ह्यो दोनूय गोश्टी तपासा खातीर म्हत्वाची आसून चड वेळ दिवचो म्हूण पुलिसांनी मागणी केल्ली. त्या प्रमाण न्यायालयान पुलिसांक वेळ दिला. उपरांत चवकशे वेळार ज्या राजकीय फुडाऱ्यांची नांवां घेतिल्ली तांची खोलायेन चवकशी जाल्या वा ना काय ह्या प्रकरणात फकत म्हज्या जात प्रमाणपत्राची पडताळणी करतात असो प्रश्न समाज वावुरपी रामा काणकोणकारान उपरासला. ह्या प्रमाणाची चवकशी करतात जाल्यार दोनूय वटेन चवकशी जावप म्हत्वाची आसा अशें ताचें म्हणणें. रामा, म्हाका सांग की आता पुलिसांनी तुजे कास्ट व्हेरिफिकेशना खातीर विचारला, ताचे उपरांत तुवेनूय आता म्हणजे ट्वीट करून सांगलें, सो हाचेर एकंदरीत तुजें मत कितें आसा? See, almost close to 2 months, my caste was already verified. Okay, आणि दुसरी गजाल म्हणटा ती I have cooperated with every investigation of them. What I am very simple language, what I am asking right now is when is the investigation of 2 politicians whom I have named will start? ओके. I am waiting for that. आजपर्यंत म्हाका जाल्यार खंयच दिश्टी पडूंक ना की त्या एंगलान इन्व्हेस्टिगेशन जाता म्हणून. पण तुजी आता मागणी कितें आसा? तेंच्यांनी आता व्हेरिफिकेशना खातीर तुका सांगला, सो तुजी कितें मागणी आसा? तेंच्यांनी व्हेरिफिकेशना खातीर मागला, हें सारकें आसा काय जे तुवें पॉलिटिशियनाची 2 नांवां घेतला तेंचेर अजून व्हेरिफिकेशन जावंक ना? सो हे एकंदरीत तूं कशें पळयता? Verification of the caste happens in the beginning before the section has been included. जेन्ना सेक्शना इन्क्लूड करता पळय तेन्नाच ते व्हेरीफाय करून म्हाजो सर्टिफिकेट घेवन ती सेक्शना इन्क्लूड करप आसता, विच आय हॅव ऑलरेडी गिवन. Verification doesn't happen after the charge sheet. Verification happens before the charge sheet. So these verifications and everything has been done. And after verification only you can put an FIR and add the sections and the charge sheet investigation is done and then the charge sheet is filed. This is the process. So I do not know. You should ask directly the police for what reason they are verifying it now. ओके. पूण ते आता कित्याक करता? तुका कितें डाऊट बीन आसा? I do not know. I'm much more worried about and much more concerned why the investigation is still not happening on the lines of the politician, because I have जेन्ना हांवें प्रेस कॉन्फरन्स दिल्लें हितून GMCचे भायर, तेन्ना दुसरे दिसा DGP and the highest position of the police have taken a press and they said that they are going to do the investigation on that lines, okay, on the other lines, which is the development, new development. So almost a month now, where is that new development investigation and where is that angle? त्या एंगलान अजूनपर्यंत खंय पावला इन्व्हेस्टिगेशन? that police have to tell the public. गोमंतक टीव्ही खातीर वर्षा आश्वेकर. बेतला येवपी प्रस्तावित बंदर प्रकल्पाक विरोधी आमदारांनी खर विरोध केला. हो प्रकल्प बेतलात जावचो ना म्हणून केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरीन जाहीर केल्लें. तरी आसतना गोंयचे भाजप सरकार हो प्रकल्प हाडपाक सोदता असो आरोप एल्टनान केलो. सरकार मुद्दाम जावन फाटल्या दारांतल्यान हो प्रकल्प हाडपाक सोदता असो दावो गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायान केला. बेतला बंदर प्रकल्प हाडपाचो सरकाराचो विचार आसा. हो प्रकल्प हाडलो जाल्यार सैमाचेर हावळ येतलीच. ते भायर थळाव्या नुस्तेकार भावांच्या धंद्याचेर परिणाम जातलो. तेन्ना बेतला हो प्रकल्प आमकां नाका म्हूण थळावो आमदार एल्टन डिकोस्तान मागला. सुरवातीक बेतला हो प्रकल्प येवचो ना म्हूण केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरीन जाहीर केल्ले. तरी आसतना भाजप सरकार हो प्रकल्प हाडपाक सोदता असो आरोप एल्टनान केला. गोंयांत कोळसो हाडपा खातीर सरकार बेतला पोड हाडपाक सोदता म्हूण आमदार विजय सरदेसायान दावो केला. आयकात तांचें म्हणणें. जे आहे ते जोगताय नुस्त्याचेर या धंद्याचेर आमगेले एनवायरमेंट, आमगेलो आखो कानागिनी गांव, बेतूल गांव आनी सरावंडींग एरिया शूड बी फिनिश्ड. म्हाका दिसता कित्याक खबर ना, सरकार हे नाका म्हणले प्रोजेक्टान आमचेर थापतायते. दीस इज व्हेरी बॅड आनीक वी वील बी ऑल अगेन्स्ट इट. कित्याक हो जो प्रकल्प सरकार बेतूल हो प्रोजेक्ट पोर्ट हाडपाक सोदता, इट इज व्हेरी बॅड. आनीक एट एनी कॉस्ट एज अ MLA राजकारण सोडून दी, एक टायमार पॉलिटिक्स सोडपाक शकता, बट हो एजिटेशन अगेन्स्ट दीस प्रोजेक्ट आय वील नेवर लीव. पोर्ट येतलो आणि नॅशनलायझेशन ऑफ रिवर्स जाले तेन्ना बेतलान पोर्ट येतलो, पार्ट ऑफ सागरमाला जातलो आणि कोळसो बेतलानूय पावतलो. हो भंय आमकां सदांच दिशिल्लो
आनी आमी तेन्नाय म्हणिल्लें आनी तेन्नाच्या सरकारान आशिल्ले आमदार आनी तेन्नाचे मंत्री तांणी क्लॅरिफाय केल्लें की आमी बेतून पोर्ट डेव्हलप करचे ना. थंय दोन वस्तू आहा. एक म्हणटा तें लायव्हलीहूड, लायव्स एंड लायव्हलीहूड कितें आहा थंय टुरिजम ट्रेड आहा आनी फिशींग एक्टिविटी आहा. दोनूय फिशींग आनी टुरिजम ट्रेड काबार करून भायलो कोळसो हाडून ताका रेल कनेक्टिविटी दिवप आनी उदकांतल्यान कनेक्टिविटी दिवप हें कोणाक गोंयकारांक फायद्याचें न्ही. ताजे मागीर अशेंय आसा की बाब नितीन गडकरीन कॅटेगॉरिकली सांगिल्लें की हो पोर्ट जावचो ना, हो आमी दुसऱ्या प्रदेशांत व्हरता म्हणून. आतां तांणी कन्सल्टन्सीचो टेंडर काडिल्लो आहा. कन्सल्टन्सीचो टेंडर कित्याक काडला? धर तुमी डिसिजन पयलींच जर घेतला की तो पोर्ट दुसऱ्या स्टेटीन वतलो जाल्यार हें कितें चलता. सो इट इज अ बॅकडोर एंट्री आनी ही बॅकडोर एंट्री अलाव करूंक जायना. सगळ्यांनी एकवटान तें ओपोज करूंक जाय. आमी आमचें गोंयकारपण म्हणल्यार नुस्तेकार आनी टुरिजम इंडस्ट्री ही राखूंक जाय. आमकां कोळसो गांवांनी नाका. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. कुचेले वडेश्वर देवळाकडेन कोयराच्यो राशी हाडून उडयल्यान थळावे आक्रमक जाल्यात. घरांतलो कोयर आनी चिकनाचो वेस्ट हाडून रस्त्याक कुशीक उडयल्यान वाठारांत घाणी पडल्यात. हे विशीं पालिकेक आमदाराक कळोवन लेगीत कांयच कानामनार घेवंक ना. देखून तिडकल्ल्या थळाव्यांनी स्वता जावन कोयराचो वाठार नितळ केलो. कुचेले वडेश्वर देवळा लागसर घरातलो कोयर तशेंच चिकन वेस्ट हाडून उडयला. ताका लागून वाठारांत घाणी पडल्यात. करसवाडो, सडये, मायणा, गणेशपुरी ह्या सगळ्या वाठारांतलो कोयर हाडून उडयतात. हे विशीं थळाव्यांनी आमदाराक तशेंच पालिकेक कळीत करून लेगीत संबंधितांनी कांयच कानामनार घेवंक नाशिल्ल्यान थळावे आक्रमक जाल्यात. तिडकिल्ल्या थळाव्यांनी स्वता जावन हो कोयर नितळ केलो. आमचो कचरो आसलो पळय, आमी सगळ्यांनी बायलांनी सायनी घेवन तो कचरो बंद केलो आनी थंय गार्डन केलें. परत आतां वडेश्वरा कडेन ह्यो कचरो उडोवंक सुरवात केले. परत कमिटीन सगळ्याच्यो सायनी घेवन लेटर केले, हेल्थाक केले, म्युनिसिपालिटीक केले, MLA केले. तेंच्यांनी एक्शन घेवंक ना. ह्यो कचरो सगळ्या वाड्याचो सगळो करासवाडे, सडये, मायण सगळ्याचो कचरो हाडून गणेशपुरी सुद्दां कचरो हाडून हांगा उडयला. आतां हे खावचे खाण सगळें एक साक हाडून हांगा उडयला. ह्यो घाणी सगळे आमकां घेवचे. कोंबडी कातरता थंय उडयतात, सगळे कातरता थंय उडयतात. आमी हांगा घाणी घेवपाच्यो पयलीं तुमी गार्बेज हाडून थंय उडोवन आमकां सगळ्यांक घाण दवरल्यात. आनी आतां आमी कितें करपाचें? आमी सगळीं शीक आसा हांगा, भुरगीं बाळां सगळीं थंडेन. तुमी गार्बेज उडयला सगळे कॉन्सुलाराचो आमची वाट लायली आसा. ते कितें करता तें सांगा आमकां, न्याय बरी जावं आमकां. नाजाल्यार म्युनिसिपालिटीन आमकां योग मनीस दवरपाचो हांगा देवळा कडेन. आमच्यानी घाण घेवन वचो पळय कितें तें. आनी ह्यो सायनी बिनी सगळ्यांक MLA बी सगळ्यांक पावल्ले आहात आनी म्युनिसिपालिटीक सगळ्याक हेल्थाक सुद्दां पावल्ले आसात. आमी सगळीं आतां कचरो आमी लाई करून उजो घातला थंयसर पळय दाखयता. आमी कितें करपाचें हांगा तें पळय थंयसर. आमच्यान आतां खोकलेर आयकोन आमी शीक पडले. आमकां कितके दीस जाले. नाल्यार तुमी चेक करा. आतां तुमी रावा हांगा म्युनिसिपालिटीचे मनीस, नाल्यार कॉन्सुलाराक थंय दवरा आनी त्यांनी पळोवपाची घाण कशी आहा ती हयसर. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. केंद्र सरकारान 4 नवीन कामगार कायदे लागू केल्यात. देशातले कामगार आनी कर्मचाऱ्यां खातीर ही एक खोशेची गजाल जावन आसा. पयलीं अस्तित्वात आशिल्ल्या 29 वेगवेगळ्या कामगार कायद्यांतले गरजेचे घटक 4 सोप्या आनी स्पश्ट नेमांनी विभागून दिल्यात. ह्या नव्या नेमां प्रमाण कामगार आनी कर्मचाऱ्यांक टायमार आनी ओव्हरटायम, किमान पगार, बायलां खातीर समान संदी आनी पगार, समाजीक सुरक्षा आनी फुकट भलायकी तपासणी जातली हाची गॅरंटी दिल्या. केंद्र सरकारान 4 नवीन कामगार कायदे लागू केल्यात. पयलींचे कामगार कायदे 1930 ते 1950च्या दशकातले आशिल्ले, जेन्ना काम, उद्देग आनी तंत्रज्ञान आयच्या परस खूप आनी पुरायपणान वेगळे आशिल्ले. नवीन कायदे आधुनिक गरजो आनी आंतरराष्ट्रीय स्टँडर्ड लक्षात घेवन तयार केल्यात. पयलींचे 29 कामगार कायदे सरळ आनी सोपे करून ह्या सगळ्या कायद्यातले गरजेचे घटक घेवन तांची 4 वेगवेगळ्या कायद्यांनी विभागणी केल्या. नव्या कायद्याप्रमाण कर्मचाऱ्यांक ग्रॅज्युएटी खातीर 5 वर्सां वाट पळोवपाची गरज ना. एका वर्सांत ग्रॅज्युएटी जातली. तशेंच कामगार आनी कर्मचाऱ्यांक टायमार पगार, ओव्हरटायम, किमान पगार आनी बायलां खातीर समान संदी आनी समान पगार, सामाजीक सुरक्षा आनी फुकट भलायकी तपासणी जातली. नव्या कामगार कायद्याचे फायदे. कंत्राटी कामगारांक फिक्स कामगारांप्रमाण मेळटले फायदे. सामाजिक सुरक्षा, वैजकी कवर आनी पगारी सुटी. ग्रॅज्युएटीचो लाव 1 वर्सात मेळटलो. सगळ्या कामगारां खातीर किमान आनी वेळेर पगार. दरेका क्षेत्रातल्या कामगारांक राष्ट्रीय स्टँडर्डा प्रमाण पगार मेळटलो.
टायमार आणि कट करिनासतना पगार दिवचो पडटलो. बायलांक सगळ्यो शिफ्ट आणि समान कामाची संधी, बायलांक रातीकडूनय काम करपाची मेकळीक, कामाची वरां 8 ते 12 आणि सप्तकाक 48 वरां मेरेन काम, ओव्हर टायमा खातीर दुपटीन पगार दिवचो पडटलो. धोकोदायक कंपन्यो, कंत्राटी कामगार आणि खन कामगारांक खातीर भलायकेची तपासणी जातली. आता पत्रकार, फ्रीलान्सर, डबिंग कलाकार आणि मीडिया कामगारांकूय मेळटले संरक्षण. टायमार पगार, नियुक्ती पत्रां आणि कामाची वरां जातली निश्चित. कंत्राटी आणि स्थलांतरीत कामगारांक फिक्स कामगारांप्रमाण दिवचो पडटलो पगार. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. सिमवाडा अंजुना येरादारीचो व्हडलो प्रस्न उप्राशिल्लो आसा. ह्या वाठारांतल्या बारीक पुलाची वणत कोसळिल्ल्यान यो वच करप्यांच्या जिवाक धोको निर्माण जाला. संबंधीत पंचायतीन ह्या प्रकाराचेर पुराय दुर्लक्ष केला अशें तांचें म्हणणें आसा. देखून खंयची वायट घडणूक घडच्या पयलीं संबंधितान ह्या प्रकारान लक्ष दिवन हो प्रस्न बेगोबेग सुटावो करचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. दोन दीस जाले हांव आतां हे सायडीक गेलो. 2 दीस जाले हे सायडीक एक टायर मारलेली आसली, म्हणजे ती दुरी सगळो मोडून उडयला आणि गोंय सगळो मोडून उडयला. कित्याक एक्सिडंट हांगा चालूच आसता. कितें म्हणटा की आमची ऑथॉरिटी कोणी तरी पळोवंक जाय आसलें हांगा. आतां इतलो म्हाका दिसता तो 2-1 म्हयने जाले हांगा कोणीच पळोवंक नासताले. आयज म्हाज्या लक्षान येयलें, हांव येताना हे सायडीक म्हाका 2 दिश्टी पडले की हे पळोवंक शकतात तुमी, हे सगळे मोडून पडलेले आहा. हांव मागता ही आतां बॉर्डर आहा, ही आमची अंजुना पंचायत आनी आरपोरा पंचायत. सो हांव म्हणटा खंयची पंचायत जाता तितले बेगीन हे बांदकाम करचें म्हणून. आनी हें बांदकाम करतना न्हू हे फातराचें उपकारना, ताका ड्रील रॉड घालून ताका रिटेनिंग वॉल खंय बोथ द सायड ही बांदची म्हणून. कित्याक गरजेचें हें दुरी गरजेचें म्हणजे आतां पळय सीजन टायम, डिसेंबर येवचो जालो, ऑलरेडी आतां चालू जा, ट्युरिस्ट चालू जा आणि सारको डेंजरस आहा की जाता तितलो कितें एक्सिडंट हे जातातूच हांगा. त्या खातीर एक्सिडंट ना जा. हेजे पयलीं जाले एक्सिडंट? हेजे पयलीं खूब जाले एक्सिडंट हांगा, पडल्या सुद्दां भितर. तो दुरीक कसो मोडला तो? आतां दुरीक मोडला पळय तो, आतां 2 दीस जाले तेजेर थार मारून तो म्हणजे भायर पावलो आनी थार लायला आनी पडलो सकयल दुरीक कसो. म्हणून हांव तेच्या पयलीं कोणाक कितें जावं नाका, कोणाची मरोंक नाका, तेच्या पयलीं हांव कितें म्हणटा एक इनिशिएटीव कोणी तरी घेवची. जांग ती अंजुना पंचायत, जांग ती आरपोरा पंचायत, कोणी तरी एक इनिशिएटीव घेवन जाता तितले बेगीन हे करचें म्हणून हांव इतलेंच मागता. हेजे पयलीं हय एक्सिडंट खूब जाले हांगासर. एक्सिडंट खूब जाले हांगा. कित्याक हे आतां टर्न आसा न्हू, हो वॉल्ट आहा पळय तेजेर कांय कळना. डायरेक्ट येता गाडी डॅश मारता सकयल पडटा. पूण हे कितें आसा, हे फातराचें बांदकाम, ते फातराचें बांदकाम उपकारना हांगा. ताका सारकें रिटेनिंग वॉल हेचे वचून बरें रॉड ड्रील मारून भितर एक बरी एक कडकची एक रिटेनिंग वॉल करूंक जाय बोथ द सायड. हांव मागता हेचे कडेन आमचो वॉर्ड मेंबर एग्नेस कारवालो तेजे कडेन हांव ऑलरेडी उलयल्लो. तेणी म्हाका सांगला कितें इन केस आरपोरा पंचायत जर करिना जाल्यार आमी इनिशिएटीव घेवन आमी एक करया म्हणून. हांव ऑलरेडी दोनाय पंचायती कडेन उलयता, कोणी बाबा कोणीय करा, पूण एकदां ते कोणाक कितें जावच्या पयलीं तुमी एक रिटर्निंग हे हांगा दोनी सायड बांदून काडा म्हणून इतलेंच मागता. आनी दुसरें म्हणजे हांव आरपोरा पंचायती कडेन मागता, म्हाका दिसता ही तेंची पायपलायन म्हाका दिसता ही गव्हर्मेंट लायन हांव न्हू डायरेक्ट उदक येता तुमी पळोवंक शकता. ते सगळें उदक वेस्ट जाता. कित्याक सद्या पयलीं हांगा कोणाक उदक मेळना. ते खातीर म्हाका हे कोण सुपरवायझर आहा पळय आरपोरा तेणी मातशें हे येवन बंद करचो. उदक आतां वेस्ट न्हू, हे सगळें उदक वेस्ट जालें आतां. गोंधळ या मराठी फिल्माची आंतरराष्ट्रीय पावण्यार निवड जाल्ल्यान मराठी सिनेसृष्टीतले अभिनेते किशोर कदम उर्फ सौमित्र हांणी खोसी उक्तायल्या. गोंधळ फिल्म आंतरराष्ट्रीय पावण्यार पावप ही एक मराठी फिल्मा खातीर अभिमानाची गजाल. गोंधळ फिल्म मराठी माती, मराठी प्रस्न, लोककला, परंपरेचो फिल्म जावन आसा. मराठी फिल्म पळोवप हो धर्म करपा खातीर बऱ्या दर्जाची फिल्मां तयार करप गरजेचें आसा. गोंधळ सारकेली फिल्मां पडद्याच्या पळयात, OTTचेर येसर वाट पळोवं नाकात अशें किशोर कदम हांणी सांगलें. इफ्फीत 26 तारखेर रातच्या 8 गोंधळ हो फिल्म प्रदर्शीत जातलो. सगळ्यांनी व्हड्या संख्येन येवन हो फिल्म पळोवचो
आणि मराठी फिल्माचो दर्जो कितें आसा तो अनुभवचो अशेंय कदम सांगता. मला असं वाटतं की गोंधळ हा सिनेमा फार वर्षानंतर आपल्या मातीतला विषय घेऊन आलेला आहे आणि आपण नेहमी साऊथ इंडियन फिल्मची खूप स्तुती करतो. आपण म्हणतो की ते त्यांच्या कॅरेक्टर्स घेऊन येतात, त्यांच्या गोष्टी घेऊन येतात, त्यांची संस्कृती घेऊन येतात. खूप वर्षानंतर मला असं वाटतं गोंधळ हा चित्रपट मराठी मातीचा, मराठी प्रश्नाचा, मराठी फोक कलेचा, मराठी संस्कृतीचा, परंपरेचा चित्रपट आलेला आहे. आणि हा चित्रपट नुकताच रिलीज झाला आणि लोकांना खूप आवडतो आहे. आणि त्याच्यामध्ये एका रात्रीची गोष्ट आहे. आपल्या आयुष्यातला पुढचा गोंधळ टळावा म्हणून आपण लग्न झाल्यानंतर महाराष्ट्रात गोंधळ घालतात. तर त्या गोंधळामधून गोष्ट सांगितलेली आहे आणि ती लोकांना खूप आवडते आहे. आणि संतोष डावकर नावाचा हा फर्स्ट टाइम डिरेक्टर आहे आणि त्यांनी स्वतःचे पैसे घालून म्हणजे ही सो पॅशनेट अबाउट फिल्म की त्यांनी वर्षानुवर्ष शॉर्ट फिल्म्स केलेले आहेत. त्याला खूप बक्षिसं मिळालेली आहेत आणि त्यांची ही फर्स्ट फीचर आहे आणि ती पहिलीच फीचर फिल्म इफीच्या मेन कॉम्पिटिशनमध्ये, इंटरनॅशनल कॉम्पिटिशनमध्ये सिलेक्ट व्हावी ही खूप अभिमानाची गोष्ट आहे. त्यांच्यासाठीच नाही, मराठी भाषेसाठी सुद्धा, मराठी चित्रपटसृष्टीसाठी सुद्धा खूप महत्त्वाची आहे. इफीमध्ये 26 तारखेला संध्याकाळी रात्री 8 वाजता त्याचा शो आहे. सगळ्यांनी आवर्जून येऊन बघावी आणि मराठी सिनेमा काय दर्जाचा असू शकतो हे अनुभवावं. 26 तारखेला रात्री 8 वाजता गोंधळ. सौमित्रजी, आम्हाला सध्या मराठी चित्रपटसृष्टीमध्ये कसं काम चालू आहे? मला असं वाटतं गेल्या ह्या वर्षीमध्ये, आता डिसेंबर सुरू होतोय, गेल्या वर्षी 5 चित्रपट मराठीमधले चांगले चालले. एप्रिल मे चालला, आता कुठे थांबायचं नाही चालला, जारण चित्रपट चालला, आता गोंधळ चित्रपट सगळ्यांना आवडतो, गुलकंद चित्रपट चालला. म्हणजे एका वर्षी 5 चित्रपट मराठी चालणे आणि वेगळे निघणे ही खूप आनंदाची गोष्ट आहे मराठी चित्रपटसृष्टीसाठी. आपण म्हणतो की मराठी चित्रपट चालत नाहीत, पण या एका वर्षी 5 वेगवेगळ्या विषयावरचे चित्रपट चाललेले आहेत. याचा अर्थ काय की जर तुम्ही चांगलं केलं, वेगळं केलं तर लोक येतात, लोक बघायला येतात. आता साऊथ इंडियन फिल्ममध्ये सामान्य माणसाचा चित्रपट जाऊन बघणे हा धर्म झाला आहे, चित्रपट पाहणे हा धर्म झाला आहे. मराठी ऑडियन्सचा तो चित्रपट पाहणे हा धर्म करण्यासाठी असेच चांगले चित्रपट जर आपण केले तर सगळा फुटफॉल थिएटरपर्यंत वाढेल आणि पर्टिक्युलरली गोंधळसारखे चित्रपट जे ग्रँजरने तुम्हाला फक्त पडद्यावर बघायला पाहिजे. म्हणून मी पुन्हा आवर्जून सांगतो की पडद्यावरच बघा, OTTवर येण्याची वाट बघू नका. 10 AM बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. थोड़ा ब्राइट और थोड़ा, इससे भी ब्राइट होगा आपका फ्यूचर अगर आप चुनते हो पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. फाटल्या काय वर्स